Hallelujah. Praise the Lord, brothers. Praise the Lord, Praise sister. the Lord, sisters. Praise the Praise God. Lord. Praise the Lord. God. स्टार्ट करूया. उघडा बाप्पा, वेळा खातीर तुका अर्घां दिता बाप्पा. तुझ्या त्या अपरिमित कृपा खातीर, तुझ्या काकुळते खातीर, विशेष जावन तुझ्या मोगा खातीर तुका तुका आमी अर्घां दिता. बाप्पा, तुझे उतर म्हणटा, एक आवय आपल्या बाळशाक विसरात, पूण हांव तुका विसरचो ना म्हणटा. वय बाप्पा, तू आमकां विसरनासतना बाप्पा, आमी कशेय आसूं दी, कशेय आसल्यार तुवें आमकां वेंचले. तुवें आमच्या एक एकल्यांचें नांव हेले. तुवें तुज्या हातींत आमचें नांव तुवें लिखलें. वय बाप्पा, हो तुजो मोग जावन आसा. बाप्पा, आज तुझे उतार शिकूंक हांगासर आमी जमा जाल्या. बाप्पा, तू शताधिपतीचे तू म्हणटा, एकच एक उतार पुरो. वय बाप्पा, तुझे एकच एक उतार. बाप्पा, आमच्या काळजांत तें रमतना. बाप्पा, ते 30 वांट्यांनी न्ही, 60 वांट्यांनी न्ही, बागार 100 वांट्यांनी फळ दिवचे बरी तुवें येदोळूस आमकां कर न्हू. आमचे आत्मीक दोळे उगडापण तुवें केल्याय बाप्पा, तुका अर्घां दिता. कशें मार्था आनी मेरी आसतना ते मेरीन बरेंच विंचून काडलें देवाचें उतार. जेजूच्या पांयां तळा बसून आयकूंचें तिणें. वय आज आमी हांगासर जमल्या. हांगा आसली आमी सर्वांय तुज्या उतराक कान दिवन बाप्पा, आमचें मन चंचल जायनासतना वा खंयच्याय राटावळींत आमी वचनासतना बगार एक घंटो तुज्या उतरांत रावूंक, तुज्या प्रेझन्सार रावूंक बाप्पा, तुवें आमकां जाय आसतली ती कृपा तुवें आमकां दिल्याय बाप्पा. पवित्र आत्म्या,
संपूर्ण जावन यशस्वीन तुझ्या कंट्रोला काणगे म्हाकाच तुका तुझ्या हातीन काणगे तूं शिकय कित्याक तूं आमचो सहायक जावन आसाय तूं आमचो मजतदार जावन आसाय कितें हांगासर जाय हर एक तूं उलय बापा कोण पुराय युट्यूबार पळयतात वा कोण पुराणी जॉयन जावंक आशेतात हर एकल्यांक तुका समर्पण करता हांव बापा हे मागणें करता हांव तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात आमेन Amen. 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 प्रेज गॉड हालेलुया Praise God. काल Hallelujah. आमकां पदरापण शिकयलें न्ही पदरापण इल्लेशें काणगेले आमच्या काळजाक 3 बागलां खंयची पुरो ती बागलां काल शिकले रिविजन केला गी खंयची पुरो 3 बागलां कान कान दोळे कान दोळे 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 आनी तोंड तोंड वय ही 3 बागलां ताव न्हू देवाचें उतर आमच्या काळजाक म्हळ्यार देवाचें उतर म्हणलें तें बी आमच्या काळजाक प्रवेश जाता आमच्या काळजाच्या भितर वेता ओके हांगा काळीज म्हळ्यार आमचे आतां ते काले ऑर्गन्स ते न्ही एक्चुअली आत्मो त्या आत्म्या भितर येता ओके ते बी देवाचें उतर म्हणलें एक बी वा आमी उलोवची उतरां एक बी कशें एक ती बी कशें वाडावळ जाता आतां बयींत ती बी घालता बी घालतना ते काळे जाता पुटोवन जाल्या उपरांत ते वाडटा वाडोवन ताची पालां व्हड जाल्ल्या बरी रुकी व्हड जाता आनी तंतू ती व्हडू व्हडू जावन ती जडां व्हडू व्हडू जावन वेतात वय गी तशेंच ती बी कशें वाडावळ जाता गी एक मातयेंत घालतना ताचे ते प्रारंभ जाता एक बी कशें ते मातयेंत आमी घालतना ते कितें जाता फुटता आनी जड जाता आनी रूख जाता आनी तांतू फळ आमकां पळोवंक मेळटा प्रेज गॉड हालेलुया आमी पळया मार्क 4:26 4:27 4 and 28 3 Mark 4:26 वाची सिस्टर वाच सिस्टर वाची वय जेजून परत्यान म्हळें देवाचें राज्य हे परी म्हणयेत एक मनीस आपल्या शेतांत बी वोंबता दीस वा रात तो न्हिदोन आसो वा जागो आसो तें किर्लता आनी वाडटा आनी हें कशें म्हूण तोच नेना भूंय आपलेच तकी फळ दिशें करता पयली पालवी उपरांत कणस शेकी कणसान भरलेली धानी पूण फळ फिकतच 29 जालें आनीचे बाकीचे 28 पुरो 26 27 28 हांगा म्हणटा एक मनीस कितें म्हणटा बी ताणें भुंयींत घालें तशेंच भुंयींत घाल्ले बरेंच देवाचें राज आसा म्हणून आतां बी आमी पळयतना तांतू जीव आसा म्हणून आमकां बगना वयगी आमच्या हातींत धरतना आमकां तें कळना ते बी तांतू जीव आसा गी ना गी म्हणून वयगी ताका जीव आसना जाल्यार ताचे भितर त्या बियांत जीव आसता आतांत आमी पळयतना ताका जीव आसा गी ना गी म्हणून आमकां कळना वयगी आमी पळोवंक नासूंक पुरो घरांत भुरगीं आसल्यार इवन सायन्स शिकतली भुरगीं आसल्यार पळयत आनी ती हें करतात ते प्रोजेक्टाक पुरा थोडे फावटी ती पळयतात तांकां ती बी ओपन करून पळयतात ताचे भितर कालेगी आसा गी थोडी मस्त दड्डी भुरगीं आसल्यार ती चिंतात हाचे भितर रूख जाला वा ताचे भितर काले आसा म्हण पळयलां गी तुमी बी धाडावन पळोवन आसूं पुरो थोडी भुरगीं पळय ल्हान आसतना वा आमी करना आसतले ल्हान आसतना ती बी ओपन करचें
ती खुशी ताचे बी धाडावन हें करचें तुमी केला गे हांव चिंता ते ऑलमोस्ट सगळ्यांक केल्ल्यान ते वयगे ल्हान आसतना वयगे ताचे भितर काले आसता गी म्हण पळोवचें म्हळ्यार तातूंत पानां आसात गी तातूंत काले जडां आसात गी तें पळोवचें एक खुशी वयगे ते आमी ल्हान आसतना केला ना हांगा म्हणटा हें बी ल्हान आसूं दी वा व्हड आसूं दी तें बी मात ते भितर घालतना मात्र ते कालें जाता तें वाडावळ जावंक प्रारंभ जाता वयगे बी मात ते भितर घालतना ते कितें जाता जड जाता रूख जाता तांतूं फ्रुट्सां येतात आनी त्या फ्रुट्सा भितर आसले बी ते बी कालें जाता रूख जावन परिणाम जाता मागीर ते रूख कितें जाता ते रुखान ते बियो चड चड रूख जावन आमी कितें पळयता तांतूं फॉरेस्ट पळयता अरण्य आमी पळयता वयगे रान आमी पळयता वयगी म्हळ्यार त्या बियाक मल्टिपल करचे सकत आसा त्या बियाक कितें मल्टिपल करची सकत आसा ती बी व्हड आसूं दी ल्हान आसूं दी ताका दोनांयकी हांगा ती मल्टिपल करची सकत आसा आतां ती बी आमी व्हरून रयताच्या हातीन दिल्यार तो ती एक बी म्हूण तो पळयना आनी तो कितें पळयता तो रानंत पळयता त्या बियांत तो पळयता हो ही बी एक आंब्याची बरी गोड आसली आंब्याची बी गोड आसलो आंबो ताणें खालो आनी तो ताची पार ती तो उडोवंक शकना तो पळयता ओ आनी तो हांवें चड करयेत मल्टिपल करयेत ह्या बियांत हांवें घालन चड रूख करून हांवें ते व्हरून विकूंक दिवयेत आनी दुसऱ्या लोकांक ते गोड आंबे दिवंक जाता म्हणून तो पळयता कित्याक ताका त्या बियाचे सिस्टम गोत्त आसा ते सिस्टम कशें काम करता म्हणून ते रयताक गोत्त आसले वरवीं तो कितें करता ती वेस्ट करिना तो कितें करता त्या बियांत तो तुमी पळयलां गे आमी इवन हळ्ळेंत पुरा गादे पुरा आसल्यार भात ते भात आतांत धरन जायते लोक ते रयत पळयतात ओ हे भात घाल्यार आनी बरें फसल येता वा हे भात घाल्यार बरें येना अशें पुरा उलोवचें आयकलां गे म्हळ्यार आतांत धरले ते रयत म्हणटात वयगे तांकां ते गोत्त आसता परकूंक आतां धरले ते परकितात हो आनी तूं हें घाल्यार ह्या गाद्यांत हें घाल्यार इतले तांतू भात येता इतले तांतू तांदूळ आमकां जेवंक जाता अशें पुरा तांणी पयल्याच ते परकूंक म्हळ्यार रयत कितें म्हळ्यार तांकां ते सिस्टम बरें गोत्त आसता ते सिस्टम कशें काम करता तें पुरो तांकां गोत्त आसता आनी त्या बियांत ते कितें अपेक्षा करतात म्हळ्यार मल्टिफिकेशन अपेक्षा करतात तांतू तशेंच आसा देवाचे राजांती बियाचे सिस्टम देवाच्या राजांत बियाचे सिस्टम म्हळ्यार देवाचे उतर जावन आसा ते सिस्टम कशें कार्य करचें म्हूण आमकां समजल्यार मात्र देवाचे उतर आमच्या काळजांत रोमून काम करूंक साध्य आसा केदळा मुसोरी आमी हें सिस्टम शिकना आमी कितें करता आमी ओगेच ते बी कालें करता पळोवन घेवन ओगेच रावता आतां जायते लोकांगेर इवन बायबल आसा वा वायट बूक कन्फेशन वायट बूक आसा मोबायलांत बायबल आसा जायते लोक कितें केला दंपून दवरला तांणी कित्याक ते तांकां गोत्तू ना ते कशें कार्य करता वा ते सिस्टम तांकां गोत्तू ना देवाचे उतर आमच्या जिवितांत कशें कार्य करता म्हळ्यार सिस्टम गोत्तू नातले वरवीं ते कालें केलां तांणी दंपून दवरल्यात तशेंच दोन सिस्टम एक मनशान निर्माण केल्ले सिस्टम आनी एक देवान निर्माण केल्ले सिस्टम आतां मनशान निर्माण केल्ले सिस्टमांत आमी कालें लॉस जावचे पळयता म्हळ्यार कशें म्हण सांगल्यार तांतू खंयचेय आमकां आमी कशेंय करना तांतू एक रिजल्ट म्हळ्यार फटी मारन गे वा सोरीपणांत गे आमी कितेंय एक करूंक जाता जाल्यार देवान केल्ले सिस्टम तशें न्ही मनशान केल्ले सिस्टमांत मस्त सुख्यो आसात मस्त सूख आमकां पळोवंक मेळटा जाल्यार देवाच्या सिस्टमा ताची वेवस्था देवाच्या सिस्टमाची ती वेवस्था ती परिपूर्ण जावन आसा
तांतू खंयचेय आमकां पळयोवंक जायना. म्हळ्यार तांतू खंयचेय सगळें परिपूर्णता आमी पळयता देवाच्या त्या सिस्टमांत. मनशाच्या सिस्टमांत आमी जन्वाय आसूं दी वा जन्वाय नासतना वचूं दी, आतां भुरगीं पळय ती शिकतात, तांकां जन्वाय एखाद्या वेळार ना जाल्यार बायर्ट करून गी वा तेंच्या आंगाचे कॉपी करना जाल्यार ती मुखल्या हाका वेतात. हे मनशांचे सिस्टम, म्हळ्यार मनशांचे सिस्टम मोस करियेत. जाल्यार देवाच्या सिस्टमांत मोस करूंक जायना. देवाच्या सिस्टमांत आध्यात्मिक आनी स्वाभाविक म्हणलें सिस्टम आसा. दोन हे आसा ते. आमी पळोवंक गेल्यार आमी डाऊट करूंक जायना. आतां देवाच्या सिस्टमांत फाल्यां सूर्य उदेता गी, आमकां डाऊट आसा गी? ना. गी सूर्य उदेतात म्हळ्यार देवान केल्ली ती वेवस्था परिपूर्ण जावन आसा. आतां लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटी म्हळ्यार गुरुत्वाकर्षण नियम काम करता की ते काम करताच गी काम करिनासतना जायना. तशें जावन आसा ही देवाची सिस्टम. देवाच्या सिस्टमांत एखाद्या वेळा सूर्य फाल्यां उदेना जाल्यार कालें जाता, सगळें पडटा, सगळें पाड जावन येता गी. तशें जायना. त्या देखून देवांचे सिस्टम ते परिपूर्ण जाला. त्या देखून देवान आमकां कितें देवाच्या उतरांत बरयलां, बायबलांत बरयलां, ते हरी परिपूर्ण जावन आसा. कित्याक ते बी कशें एक रैताच्या हातीन दिल्यार ते बियाचे परिपूर्णत्व तो पळयता, त्या बियाचे ते व्हॅल्यू पळयता. तशेंच आमी कितें आमच्या काळजांत ते देवाचे उतर रोंबात जाल्यार, आमच्या काळजांत देवाचे उतर काम करीत जाल्यार खंडीत जावन ताची परिपूर्णता आमकां पळोवंक साध्य आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया. आमी ते अप्लाय करूंक आसा आमच्या जिवितांत. त्या देखून आमी पळयता बी आनी टायम आनी हार्वेस्ट हे कितें, हे देवाच्या सिस्टमांत गी. देवाच्या सिस्टमांत कितें आसा? बीं घालचें आनी टायम आनी हार्वेस्ट म्हळ्यार टायम आनी हार्वेस्ट म्हळ्यार हे देवान निर्मित केल्लें एक वेवस्था गी. आतां बी आमी घालें, एक घंटो जाल्या उपरांत फळ जाय म्हळ्यार जाता गी? ना गी. आतां एक आंब्याची बीं घालें, एक घंटे जाल्या उपरांत म्हाका पिको आंबो जाय, बरो गोड आसलो आंबो जाय म्हळ्यार जाता गी? ना गी. तशेंच ते आंब्याची बीं घालन मागीर ताका टायम लागता गी. ताका एक टायम आसा आनी ती बी घाल्या उपरांत ताचें फळ पळयचें जाल्यार ते टायम आसा. अशेंच हे बी कशें कार्य करता गी, तशेंच देवाचें राज काम करता. त्या देखून देवान ह्या एका ओपारींत सांगलां ही देवाचें राज कसो एक रैत भुंयंत बीं घाल्ले बरी आसा म्हण. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. रैतान कितें करीत, आतां रैत पळया, रैत बरी ताणें भुंय खणली आनी भुंयक उदक घालें, भुंयक बरें करून ताणें कश्ट काडून काम केलें, सदां न्हीद ताका काम केलें आनी बी मात्र ताणें कितें केलें? आल्तारे वयर व्हरून दवरलें आनी प्रेयर केलें ताणें. तांतू ताका फळ पळोवंक मेळटा गी? ना. खंडीत जावन साध्य ना. ताणें भुंय खणली आनी उदक घालें आनी कश्ट काडून ताचें काम केलें आनी बी मात्र कालें केलें ताणें, सदां न्ही तो ताचें काम करतलो, बी मात्र ताणें कितें केलें? आल्तारे वयर दवरून मागोवंक स्टार्ट केलें आनी तांतू तें फळ येवच्या टायमार ताणें वचून पळयलें, फळ आयलें गे तांतू? खंडीत जावन ना. ते बी घालिना जाल्यार ताका कितलेंय उदक घालून दी, गोबर घालून दी, शेण घालून दी वा कितेंय तो कश्ट काडून काम करीत जाल्यार ताणें तें बी घालूंकूच ना. ताणें देवा कडेन बसून विचारल्यार, ताणें मागल्यार वा कितें केल्यार तांतू ताणें फळ पळोवंक साध्य ना. आनी ताणें क्वेश्चन करूंक साध्य आसा, कित्याक देवा हातूं फळ येवना, कित्याक देवा हें जावना म्हणून. ताणें गोबर घाला, उदक घाला, ताणें हर एक तांतू घाला जाल्यार तांतू फळ मात्र पळोवंक जावना. आज आमचें जिवीत तशेंच जालां. आमच्या जिवितांत आमी तशेंच केलां. आमी मागणें करता, उपास करता,
सक्कडी करता जाल्यार देवाचें उतर म्हणलें बी आमच्या काळजांत आमी घालिनासतना आमी कितें करता मागोवन 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 आमकां तांतू आन्सर दी, ताका जबाब दी, म्हज्या मागण्यांक जबाब दी म्हणून आमी कितें करता विचारनंत आसा. जायत्या जाणांच्या जिवितांत पळया गे मस्त मागण्या करतात, मस्त ती सगळो दीस देवाच्या अंतो जाल्यार रावतात जाल्यार तांकां क्वेश्चन एकच हांव इतलें मागता न्ही कित्याक म्हज्या जिवितांत पळोवंक जायना म्हणून सांगल्यार तांणी बी कालें केलां तें बी देवाचें उतर म्हणलें बी घालिनासतना तांणी कालें केलां देवाच्या त्या देवाचें तें राज देवाचें तें सिस्टम तांणी कार्य करूंक तांणी हें केलां खंडीत जावन तें कार्य साध्यत ना त्या देखून देवाचें उतर म्हणटाने हे ओपार तुमकां अर्थ जायना जाल्यार उरले खंयचे ओपारी तुमकां अर्थ जावंक साध्यत ना त्या देखून तुमी ह्या ओपारीच्या विशयांत चड आनी आयकाजे चड शिकाजे. आतां रईत ताका आतां चिक्कू जाय म्हूण सांगल्यार ताणें चिक्कूचेंत बी घालिजे वैगे आंबो जाय म्हळ्यार आंब्याचेंत बी ताणें घालिजे वैगे तेंत ताणें बी घाल्या मात्र ताका तेंत फ्रूट येवंक जाता ताका आंबो घालून ताका चिक्कू जाय म्हळ्यार तें खंडीत जावन साध्य ना वैगे त्या देखून आमकां देवान एक बी देवाच्या उतरा प्रकार दिला आमकां ताचे फ्रूट दिवना म्हळ्यार आमकां एक बी ताणें दिलां वैगे तें बी आमकां आमी समा अर्थ करून काणयोंक आसा आमी बरे अर्थ करून काण घेतना ताचे फलितांश आमकां पळोवंक जाता. प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया. ते मार्क 4:26 तेंत म्हणटा एक मनीस आपल्या शेतांत बी वमता हांगा सांगू ना वा खंयचेय प्रिचर्स वा खंयचेय व्हडले मनीस वा पाद्राप वा सिस्टरां ताका ओळखी केला गी ना वैगी हरी एकलो एक मनीस म्हळ्यार हरी एकलो आयलो वैगी थोडेच म्हणणे हरी एकल्यांकी ताणें हांगा सांगला. प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया. आमी चिंताव प्रिचरांक मात्र तांकां मात्र देवाचे उतर कोण प्रीच करतात वा कोण मेन मनीस आसात तांकां मात्र देवाचें उतर म्हणून ना देवाचें उतर एक मनीस आपल्या शेतांत बी ओमता म्हळ्यार एक मनीस म्हण सांगल्यार हरी एकल्यांकी आयले कोण पुराय ह्या मनशा कुळांत आसात हरी एकल्यांकी ह्या संवसारांत हरी एकल्यांकी तांच्या शेतांत बी ओमता शेतांत बी ओमचें म्हळ्यार तांच्या काळजांत बी ओमचें. हांगा कितें म्हणटा 3 गेटवे म्हणटात म्हळ्यार काळजाकेचे 3 बागलां खंयची पुरा कान दोळे कान आनी तोंड तोंड अंत तावन भितर येचे देवाचे उतर जावं दी वा देवाचे उतराची विरोधी जावं दी ते एक बी जावन आसा आमी पळयले थोडी पळयतात न्ही आतां मोबायलांत तुमी पळया कितलो वेळ स्पेंड करतात रील्स फेसबूक इंस्टाग्राम कंटिन्यूस ते पळोवन 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 काले जाता ते एक बी बरें बी येता की पाड बी येता तांतू तुमच्या काळजा भितर पाड बी वैगे आमच्या काळजा भितर बरें बी येता की पाड बी येता की म्हण पळयचे आमी पळोवचे आमच्या दोळ्यांत आमी खंयचे पळयता आमच्या कानांत आमी खंयचे आयकता आमच्या तोंडांत आमी खंयचे उलयता हरी एक बी ते भितर येतना खंयचे आमी पाड बी घाल्यार पाडस फळ येता बरें बी घाल्यार बरें फळ येता वैगे. प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया. केदाळ आमी त्या बियाचे केदाळ मल्टिप्लिकेशन म्हळ्यार देवाचे उतर एक खाली देवाचे उतर अलौकिक वा सुपर नॅचरल रिझल्ट आन्न दिना. देवाचे उतर एक बी ते सुपर नॅचरल वा अलौकिक जिवितांत वा सुपर नॅचरल मॅनिफेस्टेशन आमच्या जिवितांत जायचे जाल्यार ते बी आमच्या काळजांत पयलें बी वचाचें आमच्या काळजांत बी
पहिले वसोंक जाय. आतां खाली बी थोडी पळय देवाचे उतार सांगूनच असतात, सांगतात, कंटिन्यू सांगतात, जाल्यार तांच्या जिवितांत ते सुपर नॅचरल मॅनिफेस्टेशन तांकां पळोवंक जायना. कित्याक म्हण सांगल्यार तांच्या काळजांत ते रोंबवना, तांच्या तोंडांतावन ते सांगतात. केदाळे देवाचे उतार कितें म्हणटा, तुमी काळजांत पातयेया, तोंडांत उसारा आनी काळजांत पातयेया. एक हाले जाता तोंडांत उसारतात. थोडे पटी आमी पळोवंक पुरो जायते कडेन मिनिस्ट्री गेल्ल्या टायमार वा कोणाच्या घरा वा हिलिंग अशें खाण गेल्ल्या टायमार पळय तांकां जायना ती सांगतात, देवाचे उतार सांगतात. मागीर दूख पळयल्यार तशीच आसता. कित्याक म्हण सांगल्यार तांणी ते उतर तोंडांत उसारला मात्र त्या काळजांत तांणी आनी कितें बी रोंबवना. बी काळजांत रोंबना जाल्यार फळ दिवंक शकना. केदाळे ते बी काळजांत रोमचें मस्त गरजेचें जावन आसा. सुपर नॅचरल मॅनिफेस्टेशन आमच्या जिवितांत आमी पळयचें जाल्यार ते बी आमच्या काळजांत बरें करून रोंबोवंक आसा. नाजाल्यार ते बी एने भायर सांगलेत एने काले करता, चैतान व्हरून व्हरता वयगी. त्या देखून आमी तोंडांत सांगलें वा बायबल आमी बायबल आमच्या हातींत आसूंक पुरो, बायबल आमी निचे कडेन दवरून आसूंक पुरो. ताका तो कोण तो दुश्टात्मो भियेना, ताका पुरो भियेना तो. तुमच्या भितर काळजा भितर आसल्यार मात्र तो भियेता, तुमकां टच करूंक तो येना. केदाळा तो भायर वा बायबल म्हजे कडेन बायबल आसा बा, म्हजे कडेन वायट बूक आसा, हांवें निचे कडेन बायबल धरता वा बायबल सगळो दीस हातांत काडयन भोंवता म्हळ्यार तो भियेना. तोंडान तुमी उतरां सांगता न्ही तो भियेना. केदाळा मुसोरी ती उतरां तुमच्या काळजांत रोमानांत तेदाळा तुमकां टच करूंक तो येना, भियेता तो शॉक मारले बरी तो काले जाता, तुमकां आपडले तक्षण ताका शॉक मारता आनी तो धांवता. त्या देखून आमी मस्त जागरूक जाय. जे उतर आमी खाली तोंडान सांगतावंगी वा आमच्या काळजांत ते उतार आमी सांगतावंगी. देवाचे उतार म्हणटा न्ही अंडरस्टँड म्हळ्यार ते अंडरस्टँड जायचे ते उतार. अंडरस्टँड जावन आमचे भितर ते काळजा भितर ते रोंबोवंक आमी प्रयत्न करूंक आसा. केदाळा आमी एक एग्जाम्पल पोपायचे जड पळया गे तांतू मस्त पोपाय जाता एक वारें आयलें ते पडटा वयगी. कित्याक ताची पाल घट्ट जावन ती सकयल रोंबोवन आसना, एकच वारें पुरो ताका पडोवंक वयगी, कांय हें करूंक जायना. तेंत तुमी बॅम्बो पळया गे, ते काले जाता. तुमकां कितलेंय वारें येवं दी वादळ येवं दी ते ताची मुलां समेत तें पडना, जस्ट बग्गाता मात्र. कित्याक 3 वर्सां ते पोंदाक रोंबोवन आसता ताचे. 3 मिटर गे 3-4 मिटर ताचे पोंदा रोंबोवन आसता. तशेंच आमच्या जिवितांत जेजूच्या गाया वरवीं हांव बरी जाल्या, जेजूच्या गाया वरवीं हांव गूण जाल्या म्हूण हांव कंटिन्यूअस म्हणटा जाल्यार ते उतर भितर रोंबोवना, खाली बायर्ट गिली बायर्ट म्हणटा पळय तशें बायर्ट आमी सांगता. आमचे सांगून केदाळा आमी सांगता आमचे चिंतापी तेदाळात बदलावन जावचे. प्रेज गॉड, हालेलुया. तेदाळा मात्र आमी देवाच्या रितीची म्हळ्यार गॉड कायंड ऑफ रिजल्ट आमकां पळोवंक साध्य आसा. केदाळा ते बी देवाचे उतर म्हणले बी आमच्या भितर वेताना तेदाळा मात्र देवाची रितीची फलितांश म्हळ्यार गॉड कायंड ऑफ रिजल्ट आमी पळोवंक साध्य आसा. आनी त्या बियांत आमी एक फ्रूट पळोवंक जाता आनी ते केदाळा आमी फ्रूट पळयले आमी हेरांक वचून दिवंक जाता. तेदाळा ते बी कितें जाता मल्टिफिकेशन जाता, म्हळ्यार मस्त जावन मस्त जनांक म्हळ्यार तांच्या जिवितांत फळ आयल्यार मात्र तांच्या जिवितांत बरेपण जाल्यार मात्र ती वचून आनी एकल्याक सांगतात वा हेरांक सांगतात. जायते जाणांक वचून सांगतना तेंच बी कितें जाता मल्टिपल जाता. त्या देखून रयत तेंत करता एक बी तो एकच बी जावन पळयना, तो रान जावन पळयता, मल्टिफिकेशन पळयता. तशेंच आमी आमच्या जिवितांत देवाचें उतर म्हणलें ते एक बी जावन पळयनासतना आमी तांतू म्हज्या जिविताक हांवें एप्लाय करन, म्हज्या काळजांत ते रोंबोन हांवें हेरांच्या जिविताक दिवंक हेरांतय ते मल्टिफिकेशन जावचें आमी पळोवंकूच आसा. प्रेज गॉड, हालेलुया. आतां फॉर एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार आमी
खाली जागो पळयलो खाली जाग्यांत एक खंयचे त्या जाग्यान काय येना तांतू विग्गींत पाड म्हळ्यार खांट्याची झाडां विग्गी वाडतात वैगी खांट्याची झाडां इवन एक जागो आसा होय होय खाली जागो तांतू खांट्याची झाडां विग्गी न्ही वाडची वैगी वय 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 खांट्याची झाडां विग्गी वाडतात तांतू तांतू काले जाता तांतू बरे बी घालूंक जाता ते माती त्या मातयेंत बरे बी जाता पाड बी जाता वैगी म्हळ्यार तांतू जावचे खांटे जडे खांटे ते हें पुरो आसतले ते काले जाता ते काले करता ती बुई ते खांटे जाल्यार काले करता ती बुई ताची माती ओन काणयो ते पुरो ताचे सत्व पुरो ओन काणयो न्हू ताची उदक पुरो ओन काणयो न्हू ती काले जाता पाड बी त्या कांट्यांत काले म्हण उपयोग जाता गी ना खंयचेय तांतू फ्रूट आमकां पळोवंक जायना त्या देखून बियाच्या आनी मातयेच्या मध्ये बी आनी माती खंयचेय एक तारतम्य करिना म्हण सांगयत म्हळ्यार बी आनी बी घालतना माती ताका जीव दिताच वैगे ती बरे बी जावं दी पाड बी जावं दी म्हळ्यार ते माती तारतम्य करना तुमी एक पाड बी घाला वा बरे बी घाला ते तारतम्य करिना तांतू हे जातात वैगे तांतू आसतले उदक पुरो ओन काणयो तांतू आसले ते कितें पुरो आसा ओन काणयो तशेंच आमच्या काळजांत ती बरें बी पडोवन दी वा पाड बी पडोवन दी आमी खंयचें उलयता खंयची उतरां उलयता आमी हांवें सांगलें वडोल युट्यूबार आमी खंयचें पळयता आमकां चॉयस आमचे वयर आसा इवन पाड पळयता गी तें पाड कितें जाता आमच्या काळजांत रमता आनी आमच्या जिवितांत थोडे पटी पळया आमी राती स्वप्नांत उठतात थोडी भोव मारतात थोडी तांचे एक बऱ्या एका अंतू आसनात कित्याक म्हण सांगल्यार तांणी दीसभर तांणी नाका जाल्ल्यांत पळोवचें म्हळ्यार तें पाड बी भितर वचून 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 राती जातना कालो जाता ते फळ दिता तशेंच जावन गेलां आमी खंयचें बी घालता देवाचे उतराचे विरोधगी वा देवाचे उतरा प्रकार गी म्हणून त्या देखून आमच्या ह्या पंचेंद्रिया गेटवे येता न्हू खंयचें बी भितर येता बरें येता गी वा पाड येता गे म्हणलें मस्त गरजेचें आनी एक टायप आसा Olo, praise God, ¿sale? Tanto tal. praise God. Hallelujah. Hallelujah. त्या देखून आमी आमचे काळजांत खंयचे बी येता आमचे रातचे आमचे काम जावन आसा तुमी पळयलां गे गाद्यांत हें दवरतात न्ही गाद्यांत तुमी पळयलां गे पयलें पुरा एक बॉडी पुरो लावन ताका वस्तूर मनशाच्या रुपार करून दवरतात गोंबे बरे बोलची दोरची बोलची कित्याक खंयचेय वा खंयचेय प्राणी खंयची ते मनजाती खंयचेय पक्षी वा खंयचेय येवन न्हू ते फळ खावन वचो म्हण ते भियोन धांवाचे म्हण वैगी तशेंच खंयचेय एक रावला म्हण ते धांवता वैगी तशेंच आमच्या ह्या काळजागी पाड ते बी वसानातले बरी आमचे काळीज आमी राखचे मस्त गरजेचे काल आमी पळयलें मोन्यो 4:23 केदाळ आमचे काळीज आमी राखूंक आसा ते दाळा मात्र तांतू खाले जीव जला म्हणटात म्हळ्यार एक बरें भायर येवंक शकता त्या देखून आमचे काळीज राखचे आमचे काम जावन आसा आमी राखाजे कशें एक गाद्यांत कशें एक मनशा बरी करून राखतना ते खंयचेय प्राणी वा खंयचेय येनात कोण मनीस रावला म्हण तशेंच आमच्या काळजांत एक खंयचेय वसानातले बरे राखोंक आमी आसा प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया आनी एक टायपाचें कितें म्हण सांगल्यार सामान्य बियो आनी असामान्य बियो असामान्य बियो तुमकां असाधारण फळ हाडतात आणि सामान्य बियो तुमकां सामान्य फळ हाडतात प्रेज गॉड हालेलुया हाका आमी एग्जाम्पल पळोवंक गेल्यार एक सामान्य बियेचे
अम, सामान्य बी एक एक एग्जांपल आमी हे काले 12 जण इस्रायल घरांक तांकां बसयल्ल्या गांवांक ते कितें करतात 12 जण ते येतात वैगी ते 12 जण कितें केलें 12 जणांत 10 जणां कितें केलें तांणी दोळ्यांक दिसचें पळयलें वैगी तांणी दोळ्यांक दिसचें तांणी पळयलें दोळ्यान तावन तांणी कितें आसा तें तांणी पळयलें तें कितें जालें तें एक सामान्य बी वैगी तें असामान्य जायना सामान्य कितें तांणी 10 जणांनी कितें केलें तें कितें दिसता तें तांणी पळयलें वैगी तांचो दोगांनी मात्र कितें केलें दोळ्यांत दिसनासलें दोळ्यांक दिसल्यार तें तांणी उलोवनांत दोळ्यांक दिसल्यार तांणी तें उलोवनांत देवाचें उतर कितें सांगता तें उलयलीं तें जावन आसा असामान्य बियो 2 टायपाचे सामान्य आनी असामान्य सामान्य म्हणून सांगल्यार खंयचें दोळ्यांक दिसता तें उलोवचें असामान्य म्हळ्यार दोळ्यांक दिसनासलें आमी पळोवंक गेल्यार तेंत 12 जण ते गेल्ल्यांत 10 जण दोळ्यांक पळयल्लें तें उलयलीं त्या बसयल्ल्या गांवांक आनी 2 जण कितें केलें तांणी दोळ्यांक दिसलें तें तांणी उलोवना तांकां कितें जाय तें मात्र ते उलोवंक लागले आमी आनी एक एग्जांपल पळोवंक गेल्यार जुजे ओल्ड टेस्टमेंटांत जुजे तशेंच ताका ताका ताच्या भावांनी गुलामपणांत घालें गुलामपणांक विकलें ताका जैलांत घालें जाल्यार जुजेन ताणें राग केलो गी ना खंयचेय नेगेटीव उलयलो गी ना इवन तो जैलांत आसल्यार देवाची सेवा ताणें केली आनी खंयचेय ताणें सूख ताणें थंय करूं ना वैगी म्हाका कित्याक ह्या जैलांत घाला म्हणून ताणें प्रश्न ताणें काही करूं ना तेंकां ताणें क्वेश्चन करूं ना हें कितें जालां हें असामान्य बी जावन आसा कित्याक तो मागीर कितें जालो तो एक इजिप्टाचो गव्हर्नर जालो इजिप्टाचो एक राय जालो वैगी ताणें तो कैदी जावन आसलो जाल्यार ताणें ते परिस्थितींत तो खंयचेय उलयनासतना खंयचेय तो पुरपूर नासतना तो गुलामपणांत आसल्यार कैदी जावन आसल्यार जैलांत आसल्यार ताणें तें कितें केलें तो असामान्य फलितांश ताणें पळयलें असामान्य फळ ताका आयलें असामान्य फलितांश ताणें पळयलें आनी असामान्य कित्याक तो मुखार राय जालो वैगी प्रेज गॉड हालेलुया आमी तशेंच आमी आमच्या जिवितांत तशें आमकां काम जाय हांव कितें मागतां आमी पळया मस्तपटी आमकां कामांचे आसतना आमी मस्तपटी हे स्क्रिप्चर दिता वैगी जेनेसिस उत्पत्तींत 39 आमी मस्त जाणांक ते स्क्रिप्चर दिता वा सांगता काम नातली एक्चुअली ते स्क्रिप्चर सांगून जोसेफाक कशें हे वयर आयलो तशेंच म्हाकाय जाय म्हण वैगी आमी मस्तपटी तें सांगलां वैगी जाल्यार तेंय जोसेफा बरी वा जुजे बरी आमी काम करूंक शकता गे जुजे बरी आमी जावंक शकता गे ते जुजेन ताच्या काळजांत खंयचें बीं घालें वैगी आमकां फ्रूट जाय म्हळ्यार जुजे बरेंत जायजे तो कशें तें आसलो तशेंच आमी जायचे जाल्यार तें बी ताच्या काळजांत ताणें खंयचें बीं घालें तें मस्तू इम्पॉर्टंट प्रेज गॉड हालेलुया त्या देखून आमी आमी तेंचं देवाचे उतार सांगता स्क्रिप्चर सांगता आतां जुजे कशें आसलो जुजे देवाचे उतार म्हणटा जेजू देव ताच्या सांगातात आसलो आनी तो कशें जियेलो ताका गुलामपणांत आसल्यार वा तो कैदी जावन आसल्यार ताका इजिप्टाक विकल्यार भावांच्या विरोध जावं दी कोणायच्या विरोधी तो उलोवना आनी फोटिफराची बायल ताका ते पाड करूंक येता ना जाल्यार तो थंय रावना आनी थंय जावन तो धांवलो जाल्यार आज आमी आमच्या जिवितांत आमी ते मागता ते सांगता ओ जुजे बरी आमकां जुजे ताच्या सांगाता देव ताच्या सांगाता आसले वरवीं ताणें फळ तशेंच म्हज्या जिवितांत खंडी जावन आमी तें बी आमी खाण येवंक शकता गी आमच्या काळजांत आमी जाल्यार कितें करतले हांव वैगी त्या टायमार
भाव आमचे विरोध येताना तांणी आमी खंयची उतरां खंयची बी आमच्या तोंडांत येता वा खंयची बी तांचे विरोध आयिल्ले आमी आमच्या तोंडांत घालता आमच्या काळजांत आमी रोंबयता इवन तो जैलांत असताना गुलामपणांत असताना इवन आमी तशेंच आमी हे परीक्षा करूंक फट्टू एक बी सामान्य बी वय देवाचें उतर सांगता हांव देवाचें उतर सांग जाल्यार ते देवाचें उतर कित्याक आमचे खातीर आमचे कडेन काम करिना म्हण सांगल्यार आमी हें पुरो पळोवंक आमचे काळीज आमी राखलांगी म्हण आमच्या काळजांत आमी ते गुंडायन ते काळजांत ते बी गुंडायन गेलांगी म्हणलें आमी परीक्षे करूंक आसा त्या देखून सिस्टम देवाच्या राजाचे सिस्टम आमी करेक्ट ते अर्थ करूंक आसा कशें ते काम करता ते सिस्टम कशें काम करूंक शकता म्हणलें ते गरजेचें ह्या संवसारांत कशें सिस्टम आसात एक बँकाक वचचे जाल्यार बँकांतून पयशे काडचे जाल्यार जायते सिस्टम आसात वा खंयचेय आमी ह्या संवसारांत खंयचेय काणयेचे तशेंच देवाच्या राजांत ती सिस्टम आसात हे सिस्टम आमी शिकोवंक आसा म्हजे कडेन बायबल आसा म्हजे कडेन बावार्थ आसा म्हजे कडेन ते आसा हे आसा खंडीत जावन जायना ते बी पयले आमच्या काळजांत रोंबोवंक आसा ते बी आमी अर्थ करूंक आसा अंडरस्टँड आमी करूंक आसा ते बी आमच्या काळजांत आमी रोंबल्या उपरांत ते बी आमी राखोंक आसा राखना जाल्यार काला जाता फाल्यां आनी एक पाड खंयचे म्हणी आयले आमी मोबायलान पळयले वा टीव्हीर पळयले वा खंयचे माध्यमाद्वारे आमी आयकले वा बियांची खंयची उतरां आमी आयकली ती आमच्या काळजाक रोमन तेंच फलितांश आमच्या जिवितांत हाडटा एका मनशाक बे येता जाल्यार बेश्टें येना मरणाचे बे जावन दी एक्सिडेंट बे जावन दी वा आनी खंयचेय बे येता जाल्यार बेश्टें येना ते येचे जाल्यार ते बी आमी दोळ्यान पळयलां कानांत आयकलां आनी तेंच आमकांच आमी परीक्षा करून काणयोंक आसा इवन मोबायल काणी येता हांव खंयचे चड व्हिडियोज पळयता एक्सिडेंटाचेच व्हिडियो पळयता जाल्यार तेंत म्हज्या भितर येता हांव मरणाचेच पळयता जाल्यार तेंत बे म्हज्या भितर येता भुरग्यांचे जिवीत पाड जावन तेले हांव पळयता जाल्यार तेंच हांव पळयता खंयचे नाका जाल्ले व्हिडिओ गेम्स भुरगीं जायतीं भुरगीं व्हिडिओ गेम्स घे वा पिक्चर्स नाका जाल्ले रिल्स ते हें पळोवन आज कित्याक तांचे जिवीत ते पाड करनासत म्हळ्यार ते पाड बी तुमच्या काळीज नाका म्हण सांगना तूं पाड बी घालता तेय स्विकार करता पळय गे बरें बी जाल्यार बरें बी स्विकार करूंक रेडी आसा जाल्यार आमी खंयच्याक आमचे वयर आसा चॉयस बरें पाडी चॉयस आमचे वयर आसा प्रेज गॉड हालेलुया त्या देखून मस्तपटी आमी पळया आमीच निर्धार काण घेता एक खंयचेपणी एक अंतुता हांव भायर येजे म्हण वय गे खंयचेपणी एक सिच्युएशनांत खंयच्या परिस्थितींत हांव भायर येवंक हांव प्रयत्न करनासा थोडी पळय एक सोरो पियोवची एक दीस पियेतात 2 दीस पियेतात एक दीस सोडतात 2 दीस सोडतात 3 दीस सोडतात परत्यान चवथे दीस तेंत कंटिन्यू करतात वय गे कित्याक ते हालेलुया हालेलुया चिंता तांचे चिंता चिंता म्हळ्यार त्या उतराक तांणी कालें केलां तांचे चिंता तांणी उतर तांणी आयकोन ते चिंता ताणें कितें केलां तेंत काण गेला केदळा तो चिंता ताचे बदलावन जाता ताची भावनाय बदलावन जातात वय गे ताची भावना बदलावन जाताना ताणें काणयेचे निर्धारय बदलावन जाता ताचे निर्धार बदलावन जाताना ताचे कार्य बदलावन जाता ताचे कार्य बदलावन जाताना ताका कितें ते अव्यास आसा ते बदलावन जाता आनी कितें अव्यास तो बदलावन करूंक शकता ताचे नडतेय तो बदलावन करूंक शकता आनी कितें ताचे नडते बदलावन जाता त्या दळा ताणें पावची गुरी बदलावन जाता त्या देखून जायत्या लोकांक पळय 1 दीस 2 दीस 3 दीस सोडटात तांणी कितें केलां म्हळ्यार ते चवथे दीस सडत करतात तांकां भितर आसता सोडीचे हांवें बरें जायचे ते आसता जाल्यार कितें हे मस्त इम्पॉर्टंट तांची आलोचना तांची भावना तांणी काणयेचे निर्धार तांचे कार्य तांचे अव्यास तांचे नडते वा तांचे तांकां जाय जाली ती गुरी पावायचे जाल्यार तांणी अंतुतावन बदलावन करून येवंक आसा
एक एक स्टेप बाय स्टेप करताना तांचे ते चिंता तांचे बदलावन जाता. पयलें ती बी खंयचे बी ते भितर घालतात ते मस्त गरजेचे जावन आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. Dale, presentamos. Praise God. Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. होय, प्रेज गॉड. आम्ही काल पळयतां, काले आयकतां, काले उलयतां, तरी एक बी जावन आसात. ताचेच फळ आमच्या जिवितांत येता. जर तर आमी बागलाची सांबाळ करना जाल्यार, सांबाळिना जाल्यार आमच्या जिवितांत काल आमी स्वीकार करता ताचे फळच आमच्या जिवितांत पळोवंक मेळटा. आमकां देवाचे उतर एक बिया बरी काम करता. तशेंच आमी काले पळयता, काले आयकता, काले उलयता, हरी एक ते बियाच्या रुपार काम करता. आमकां कळना ताचे फळ केदाळ येता म्हणून. वेळ येताना येता, ताका टायम आसा. आतां पळयले तक्षण जायना. आमकां कोत्ता खंयचे आमी एक एग्जाम्पल दिवचे जाल्यार आमी दोळ्यांनी वायट पळयले जाल्यार आमची कूड त्या वायट रितीनच काम करूंक येता. तशे रितीन आमी चड वेळ खंयच्या उतरांत वेळ करसिता, काले आयकता, काले पळयता, हरी एक ते बियो जावन आसा. ताचे फळ त्या त्या वेळार आमकां पळोवंक मेळटा. सांगचे जाल्यार उदाहरण एक जायते फावटी कुटुंबा जिवितांत वेगळासार जाता, या बायलो संबंध, काजारा बाय संबंध, ताका एक कारण आमी कितें सिरियलांनी काले पळयता, आमी चिंता टायमपास म्हणून. पूण आत्मीक संवसारांत टायमपास म्हणलो ना. कितें पळयत हरी एक आमचे ते काले म्हणटात बियो हाडून येतात. आतां एक गडीत जाल्ले जावं हांवें खंयच्यार पळयले, एका भयणीचोच भावाक घुमटेक काले मोबायल वणकान गेल्याक काले ताणें एक्चुअली जाय बसत गेल्ले न्हय म्हणटात. बेल्टार हे करतना ते सड जावन तो भुरगो मेलो म्हणून. म्हळ्यार हेचे भायर आमकां गोत्तू ना काले म्हणटात बियो आसतात. आमी खंयच्यार चड वेळ करसिला. आतां तशें खरी जे जाल्यार ताणें खंय पळयला आसतलें पयलीं. त्या देखून ताचे फळ केदाळ येता, खंयचे घडी येता आमकां सांगूं जायना. त्या देखून आमी आमची काले म्हणटात ही बागलाची बारी जागृतकाय करीची, वॉच करीची. आमकां गोत्ता बायबला प्रकार सांगचे जाल्यार गांधीजीनी आमकां शिकयला जायते फावटी पयली, ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ನೋಡಬೇಡ, ಕೇಳಬೇಡ, ಮಾತಾಡಬೇಡ म्हणून. काल उलयता ताचे फळ आमच्या जिवितांत हे पळयता, आयकता, खंडीत जावन ते येता. आमकां कळना आज आमचे जिवीत तशें जावंक कारण आमी खंयच्यार चड वेळ करसिला. आमी काले पळयला, काले आयकला, काले उलयला, ताचो फळ जावन आसा. प्रेज गॉड. Praise God. Praise God. Praise God. वय करेक्ट. आमी आमचे भितर कितें आमी संदेश आयकता आनी आमी संवसारांत जियेतना आमकां मस्त संदेश आयकोंक मेळटात. आनी संवसाराचे संदेश म्हळ्यार तातूंत एक तुका हर एक आतां एक नुस्तें करीचें जाल्यार ताका मीठ, मिरसांग आनी कितें तें पुरा एका रितीन पडल्यार तें कशें ताका सॉस आनी घालें तें पुरा घालून टेस्ट करतात न्हय. ते टेस्ट होय. जिबेक टेस्ट लागले कुडले हें बरें जालां म्हणटात. तशेंच संवसार आमकां ह्या रितीनच आमकां दाखयता. जावं करून आतां टीव्हींत एक ऍड, ते ऍड आमकां बारी बरें दिसता. पूण ती आमी वस्त कान घेतना ती वस्त तशी आसना. पळया तुमी ऑनलायनीर एक कसलीय वस्तू बूक करा, थोडे फावटी तुमकां ते तशेंच दिसता, बारी बरें आसा तशें अशें पुरो म्हणून दिसता. पूण तुमकां ते आयल्या उपरांत कान घेतना तुमकां कळटा हांव हातूंत फसलो म्हणून. ते आमकां अशांती येवचें देवाचें उतर आमकां कान घेवंकूच कश्ट जाता. कित्याक म्हळ्यार आमी संवसारा रितीर आसा. आमी पंचेंद्रिय जावन आमी हर एक आमी जाणा जाता.
पूण आमकां देवाचे उतर आणि तो कितें आसा खालें कितें असो अनुभव तो अनुभव करिनातलो, देवाच्या उतरांत येनातलो, देवाच्या उतराची समजून येनातलो, ताचें बरेंपण पयलें ताणें पळोवंक जायना. आतां खंयच्याय एका घरांत आमी भितर सरता जाल्यार घर भायल्यान बरें आसा, पूण भितर कशें आसा म्हूण पळयचें जाल्यार आमी भितर वचचें. सो त्या खातीर आमी केदाळा देवाचें उतर भितर कान घेता आनी तिरासाणेर आमी तें सांबाळटा. त्या दाळा मात्र आमचे थंय रिजल्ट येवचे. त्या खातीर म्हणटा थंय आमकां भावार्थाचे वरवीं आनी एक स्टेप आसा आमकां तें ट्रस्ट म्हणून. ते ट्रस्टाक कोण मनीस पावता ताचें जिवीत सुपर नॅचरलाक वेता. त्या देखून आमी ट्रस्टा नुसार आमी ते आसल्यार मागीर आमकां हर एक देवाच्या उतरांत गुंडायेची जाणवाय आमकां देव पवित्रत्म्याद्वारे ते आमकां लाभयता. सुरू आमकां तें कळना, कित्याक आमी संवसारांत जिवन आसा, आमी संवसारी रितीन उलोवन आसा, संवसारी रितीन आमी पळोवन आसा. सो हे 3 बागलांतावन आमी कितें कान घेता रिसीव करता तें आमचें आत्मीक आमकां खंयचें देवाचें उतर आमी कान घेता, देवाच्या उतराची समजूनी आमी जोडटा, त्या दाळा आमी आत्मीक रितीन वाडावळ जावन आमी भावार्थ आनी ट्रस्ट हे आमी जोडटा. त्या खातीर थोडे पायनलान पळयलां हांव पळय तुमी ट्रस्ट इन गॉड म्हणून. ट्रस्ट म्हळ्यार इट इज मोर दॅन फेथ. कित्याक म्हळ्यार ट्रस्टचे मिनींग सांगता म्हाका तें मेळना म्हणून जाल्यारय पूण हांव ताचेर आनीक विश्वास करता. हें ट्रस्ट. सो त्या खातीर आमी ट्रस्टा म्हणसर पावल्यार आमचे विश्वासा म्हणसर आमी पावल्यार त्या दाळा आमचे खंडीत आमी सुपर नॅचरल लायफांत आमी जियेवयेत म्हणून बगता. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. ट्रस्टाक एग्जांपल एग्जांपल दिवयेत ते मेशक अबिदनेगो मेशक वय वय ते एक जण एक जण तांकां पळया तुमी त्या रायान तांकां सांगलें तुमी त्या मुर्तीक नमस्कार करिनात जाल्यार तुमी या फर्नेसांत म्हळ्यार खालें त्या उज्याच्या आगट्यान तुमकां आमी घालता. पूण तांणी कालें म्हळें आमकां उज्यान घाल्यारय आमी जिजूक मात्र आमी सत मानता, देवाक मात्र सत मानता, आमी हाका सत मानना म्हणून तांणी सांगलां. सो हें ट्रस्ट आमचें. त्या खातीर थंय ते जाणांक तांकां घाला जाल्यारय थंय तांकां त्या रायाच्या मनशांक आनी पुरा 6 जाण आसले बरी दिसलें. सो हांकां तो उजो लागनातले बरी थंय देव वावुरलो हांचे सगळें. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. सामांगी ब्रदर. वय जावन जायनासतना रावन दी त्या रितीन ट्रस्ट म्हळ्यार वय 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 पातयेनी हांव ताचेर दवरता. वय त्या लेवलाक पावायचे. वय वय. प्रेज गॉड. आनी कोणाकी कांय सांगूंक आसा फादर? वय बरें आसा, बरे रितीन बरें सोडोवन शिकयलां सिस्टरीन. आनी तेंचे दीस वा रात न्हिदोन असो वा जागो असो म्हळ्यार आमी कितें सत मानलां ट्रस्ट केलां तें आमचें तें वाडोवनूच आसा. तें आमकां कळीतच जायनातल्या रितीन वाडोवनूच आसा म्हणणे दीस वा रात न्हिदोन असो जागो असो म्हळ्यार पळय आमी सत मानलेले आमी विशय ट्रस्ट केला. वय ते विशय आमचे ते काम करणंत आसा. आसात. आमी म्हळ्यार वचून पळयचे म्हणना काम करणंत आसात आनी ताचे रिजल्ट आमचे ते वाडोवनूच आसा. कित्याक म्हळ्यार ते कशें म्हण कशें ओंपुल्ल्या
रैताक बियाचे किर्लोनचे वाटचे ती पाळा पोंदावेचे ते सिस्टम कळना गे तशेंच देवाचे उतार म्हणले बी कशें काम करता म्हणले आमकां ते सेन्स नॉलेजार समजोवंक जायना. जायना पूण तें काम जावनूच आसा. आतां कोण आतां सांगचे जेजूच्या गायन गुण जाला म्हणले तो मानून घेतलो गी ताजे ती बेलायकी काल येता बरोवन येता गी दीस वेता आनी वेळ तसोच आसा तांचो जतन घेवंक. वय 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 ते तांतू जतन वय ते तातूंत तो मेतेर जावन आसा. जायते विरोध पण त्या विशयान ताका आयल्या रे आयल्या रे तो ताका पुरो गण्य करिनासतना काले करता कितें बियो घाला ताचेर सतमान फळ. हय सत म्हणटा तो आनी सुशेन सांगला बरी शेतान कशें तो बेडछाप्पा म्हणटा ताका कोणाक हय हे बेडछाप्पा. हय अरे सुकणी मनजाती आनी येवन मनीसूच रावला म्हणून भियोन धांवच्या बरी ताका दवरतात. होय गी तशें आमी भियो भियो भियोन पूण काले करूं का ताका जोगासाणेन सांबाळूंक आसा. दुस्मान येवन आमकां थोडे फुडें आमचे मोगाचे मनीस कोणी आमकां आप्त मित्र आमकां हेल्प करता म्हणून तो एका रितीन बीन सोरून व्हरूंक साद आसा म्हळ्यार तांकां कळीत ना वय गे हय हय वय सायबा काले तितले केअरलेस करनाका काले विशयांत भलायके विशयान केअरलेस करनाका ताणें केअरलेस करनाका म्हणून तो ओ केअरफूल जावंक वचून तूं हातू पडटा खंयच्यात हय. सोमाव सांगचे जाल्यार देवाचे उतर पावते जाल्यार भलायकी सांबाळूंक ना हांवें सांगचे जाल्यार सांबाळीचे की हे इल्लें चिंतूंक पडत भावार्थ तशेंच ताणें आमच्या काल्यार एक समस्याक आत्मीक संवसारांत पुराय आन्सर आसा वय आसा आसा पुरो दिला देवान पूण ते आपणावचे आमचे वयर आसा. तेंचें काम एका वेळार हांव सांबाळटा म्हूण जाल्यार म्हाका कितें एक डावट आसा म्हूण वय गी म्हळ्यार सांबाळटाना हांव इल्लेशें म्हाका डावटूच आसा म्हूण जाता खंयच्यात सांबाळटा म्हळ्यार अशें हांव नॅचरल सिस्टम म्हाका विरोध वेता म्हूण सांगचें न्ही सांबाळटा म्हळ्यार म्हाका इल्लें डावटूच आसा जेजून केल्ल्या कार्याचेर म्हूण वय गी आतां आमी एग्जाम्पल सांगता जाल्यार आतां आमकां एक तकली पडा आयली म्हणजे दिया त्या जाल्यार आमी काले करता गुळी घाले असो काय घेता वय गे हय ते व्हडली पिडा खाले म्हण येयली कॅन्सर गी खाले तेन्ना आमी देवा लागयात तर धाकटी तकली पडा कायले जावन दी पयले देवा लागी गेल्यार एक्झॅक्टली व्हडली सिस्टम सेम न्ही गी वय वय त्या जाल्यार ताकाय तुका मारूंक जाता त्या व्हडल्या वय 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 पळय गे हांगा तूं ल्हान विशयान तूं सिस्टम बदलिशी जाल्यार ती व्हड सिस्टमान ती वय आं चेंजस आमकां हे मेळटा ते ल्हानाक हांव मारूंक शकना जाल्यार व्हडल्याक मारता एक्झॅक्टली ल्हान तूं मारूंक शकना जाल्यार ताकाच म्हणचे न्ही खोंकले तावन सुरू जायचे तें खोंकली शेळ ताप आनी काले म्हणून वय गे खोंकले तावन सुरू जाता खोंकली म्हणून सुरू केल्यार तुवें हें करूंक मागीर तें व्हड जाता ना फेस करूंक वय करेक्ट प्रेज द लॉर्ड. पूण सांबाळचें म्हळ्यार आनी एक आसा न्ही फादर आमी सांगा आतां सांबाळचें म्हळ्यार एक काले आतां एक मनीस ड्रायव्ह करता तो एक केअरलेस करून ड्रायव्ह केल्यार काले जाता तें बिलकुल जायना ताका हांवें म्हळें त्या खातीर नॅचरल आमी विरोध विरोध वचोन वय
नॅचरल सिस्टमाक विरोध वेचे न्ही म्हणून हांवें सांगलें ताका सांबाळचे वय न्ही म्हळ्यार वय वय नॅचरल वय सिस्टमाक विरोध वेचे न्ही म्हण वय केअरलेस वय आनी गोस्ट हे म्हणटार पळय वय हांव वय सांबाळटा पळयता आनी उडी मारता ना ते ना वळतान उडी मारता वय तुका लोटून जाल्यार नाजाल्यार देव एक नाजाल्यार एक सत्री व्हरनासतना हांव पावसाक भिजोन उंतू येता आनी म्हाका एक्झॅक्टली कांय जायना म्हणून हांव म्हज्या इतल्याक सांगता जाल्यार ते ना ते आमी ते देवाची समान न्हय. परीक्षा केल्या बरी ते जाता आमी परीक्षा केल्ले बरी जाता. एक्झॅक्टली आता आदल्या फाटी तुम्ही लोट पडल्यात तुम्ही जावन उडुल्ले न्ही पडुल्ल्यान देवान राखले वय 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 तुम्ही तेंत उडटा मग उडुल्ले जाल्यार वय वय उडुल्ले हय जाल्यार हांव देवाक परीक्षा करता. एक्झॅक्टली तशें बिलकुल वय जावंक वय ना जावन वचो वय 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 हा देखून अत्यंत केअरफुल सांबाळता म्हळ्यार थोडे फावटी आमी हर एक ल्हान विशयक एक्स्ट्रा केअरफुल जावन हें करता वय जाल्यार वय आमकां हें देवान दिल्ले सुपर नॅचरल भलायकी एन्जॉय करूंक कश्ट वय मारता वय तशें वय 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 प्रेज प्रेज द गॉड. लॉर्ड एका अनेक विषय म्हळ्यार एक आमकां एविडन्स आसा न्ही त्या कॉन्फिडन्सार आमी आतां ताच्या गायनी गुण जाला म्हळ्यार ताचो अर्थ भलायकी आमकां प्रूफ आसा कळ्ळें एक्झॅक्टली हे प्रूफ आसलें म्हणचे हांवें तुवें एक्स्ट्रा केअरफुल जावची गरज पळय वय ना ना तशें म्हण एविडन्स ना जाल्यार मात आमकां डावट वय गे आमकां वय एविडन्स आसा ते एविडन्स काडूनच म्हणते आमी आमकां कॉन्फिडन्स कोण आमच्या कामाचेर न्ही जिजून कितें आमकां केला त्या हा देखून हांव सांबाळटा म्हळ्यार तातूंत इल्लेशें हांव तें इल्लेशें डायल्यूट वय करता हा भाव तेंत हांव वय सांबाळटा येस येस त्या ते म्हणचे अर्थ म्हळ्यार त्या रितीन आतां एक्झाम्पल हांवें एक टेस्टमनी केलें म्हळ्यार सकट करूंक वचनाकात तुमी आयकलां जावं हम्म, एकलो भाव अनबॉर्ती म्हळ्यार तो भावार्थी जालो देवाचेर ओके ब्राह्मण तो अशें उलयतना ताचो भाव येवन म्हणालो की तूं खाले जेजू खाले पातयेताय हम्म, जेजू खाले जीव देव म्हणून तूं कशें पातयेताय म्हळ्यार ताका जेजू पातयनी असो तो जिवंत देव हांवें ताका एक्सपिरियन्स केला अनुभव केला ताका तो म्हणालो की तूं म्हाका खाले प्रूफ दाखयताय तूं देवाचेर पातयताय म्हणून खाले करूंक जाता तुजे वयल्यान म्हणालो की म्हळ्यार त्या एरियान ताका तो म्हणलो की म्हजो जिवंत देव तुका दाखयचे की विचारलो की ते उंड उदक सळसळे उदक आसले चार दोरचे कळ्ळें त्या पळय म्हजो देव कसो पळय म्हूण ताणें हात घालो त्या उदकांत हात घालून पळयलो की तोंडार नासा मुखलो हात काडलो कांय ना समजलें एक परफेक्ट हा तर तो काय म्हणटा त्या वेळार इतलो गूंड भावार्थ नासलो की ते हांव करूंक आतां काले जालें म्हाका चड जाणवाय मेळ्ळी नॉलेज मेळ्ळी त्या देखून ते करूंक वचना पयले बरी समजलें एक्झॅक्टली तेन्ना आमकां एक्झॅक्टली वाटता आमचो काले जाता भावार्थ पळय ताका जेजू म्हणटा सासवाच्या काना तितलो भावार्थ पुरो तुमकां चड नाका येस येस नॉलेज मेळटा पळय वर्ल्डाची संवसाराची तेन्ना आमी डायवर्ट जाता एक्झॅक्टली आमचे भितर रिगता कितलो आमी वेळ करसिल्यार तो इल्लो अविश्वास पुरो आमच्या देवाचे उतार काम करून अटकळ करता आमकां ब्लॉक करता एक्झॅक्टली तो म्हणटा म्हाका तशें करूंक जायना कित्याक म्हाका चड आतां समजूनी मेळ्ळ्या एक्झॅक्टली जाणवाय मेळ्ळ्या तशें करूंक हांव वचना इल्ले गोत्ता आसले हांवें ते घट्ट काण गेले म्हण त्या रितीन एक्झॅक्टली परीक्षा करूंक ना ते खातीर थोडे सांगता न्ही ते डेलिव्हरन्स आनी पुरा करचे आसा पळय थोड्यांक समाताचे विशयान गुत्त नासतना थोड्यांनी वचून खालें काल्लें कमांड केलें आनी कालें केल्यार ते समस्याच जावचे म्हाका जाता म्हाका भावार्थ आसा म्हाका तें आसा म्हणून समाताच्या विशयान जाणवाय नासतना देवाच्या उतरार नासतना समा त्या प्रमाणे नासतना आमी करूंक गेल्यार ते पुरो समस्या जावचे वय सम अंडरस्टँडिंग नासतना समा अंडरस्टँडिंग नासतना वय देखून आपल्या शेतांत बी आमचे मेन पयले म्हज्या शेतांत वय वय हांवें स्ट्रॉंग जायचे पयलें देखून म्हणला एक मनीस आपल्या शेतांत आनी एकल्याच्या शेतांत ओंपूंक सलीस म्हण चिंता हांव ओंपूंक पुरो पूण म्हज्या शेतांत हांवें ओंपून ते एक्सपिरियन्स म्हाका जायचे हय ते म्हळ्यार तेत म्हळ्यार भावार्थाक आनी सायन्साक आपल्या ताळ पडना भावार्थाचे भावार्थान समजोवचे भावार्थाक काही फिलिंग ना काही ना आतां जिजो उदकार सरलो सामान्य ते बरा चिंतूक जायना भाई हे करूंक जायना सायन्साक कंपेर हे कशें सरलो तो
एक्झॅक्टली साधत होय आता बोट जाल्यार ओके ताका शेप आसा एक राउंड त्या रितीन होय, आसा होय. त्या मनीस चलतना कशे ते बरोबर सारखं म्हणटा सुपर होय. नॅचरल जाका तू भावार्थान बिलीव कर तुझ्या जिवितांत होय. अलौकिक किती येत आहे जेजू जियेला एक- आमकां सांगला न्ही जो कोण म्हाका Exactly. फाटी करता ती कामां करतलो ताचे वर्ती कामात होतात. ऍक्च्युली भावार्थाक आमी म्हळ्यार अशें सांगयत कालें आमच्या पंचेंद्रियाक जळकां नातले ना वय हा. कनेक्शन ना कनेक्शन नातले एब्सोल्युटली अदर साइड वय वय ते विषय वय तशें म्हळ्यार ते डीप आता दोळ्याक दिसचे वय पूर आयलो दोळ्याक दिसनाटले संगते जावन वय गी आमी आज कितें पळोवन आसा हरी एक संगती आयल्या दोळ्याक दिसनाटले जावन होय ना दिसत्या संस्था ना दिसत्या संवसारान जावन आयल्या ताचे मूळ निश्चय. कितें माजर अलौकिक संसार आत्मीक संसार स्पिरिच्युअल वर्ल्ड तर आमच्या एक समस्याक एक्झॅक्टली. मूळ आसा आत्मीक संसार आसा स्पिरिच्युअल वर्ल्डान होय 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 आणि कोणाक काय सांगूंक आसा की नाजाल्यार आमी मागणे म्हणा कोणी आपले ओके Praise the Lord. ब्रदर बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन मगळा बापा अर्गां तुका दिता बापा आयच्या तुझ्या या शिकवण्यांत बापा तुझ्या सततच्या उतराद्वारे आणि तुझ्या बसवण्याद्वारे तुझे उतर म्हणले एक बी कशें आमच्या जिवनांत काम करता आणि आमकां खंयच्या रितीन आमी ते तिरासानेन आमी ताका सांबाळल्यार कशें आमचे थंय ते वावुरता आणि ते कशें आमचे थंय फळ दिता म्हणल्यार आयच्या दिसाच्या ह्या शिकवण्यांत आमी समजल्या बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा बापा तुवें आमकां तुजी भुरगीं करून तुवें स्विकार केलाय आनी सदांच आमकां तूं तुजें आत्मीकान ह्या झूम म्हणल्या माध्यमाचेर तूं आमकां दिवन आसाय बापा सबार ब्रदर आनी सिस्टरां थंय जावन बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा बापा हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आनी पवित्र आत्म्याच्या मजतीन Amen. आमेन